म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेन्ना आमी जेजू सगळें आजीर जावंक लागता तेन्ना आमी दुसऱ्यांक कितें म्हणटा कितें करतात तें आमी आयकोन तांच्या खेळांत आमी भाग घेना. म्हणजे कितें, ती आमकां आपल्या पातखान ओडूंक सोदतात, ती आमचेर निशेध मारतात, ती आमचेर कितें बोगलांडां घालतात, तेन्ना आमी तांच्या त्या फासांत पडटा. तेन्ना आमी कितें करूंक जाय, वय न्हय, हें न्हय म्हणटच आमी तातूंत पडोंक फावना. हे भाशेन आमी चतुरपणी जेजूच्या एकवटान रावन सोत कितें तें पळोवंक जाय. आनी आमकां तर दुसरे मुद्दो असो सांगलेलो की आमकां तर खूब कश्टदोग सोंसूंक जाय जाल्यार जगपाचें आमी मनांत धरया. देवान ताका म्हणना हितूं परिक्षा घेवंक हें ताका सगळें कश्टदोग ताचेर कोसळून आयले तेन्ना ताका ताणें बाळगून दवरलो. ताका तो राखतलो सांबाळटलो आसलोच, पूण ताका पळोवपाक. आनी हाका लागून जेन्ना आमचेर कश्टदोग येतात तेन्ना आमी कितें करूंक जाय, तें आमी पत्करूंक जाय. कित्याक देव आमकां त्या अणभवांतल्यान कितें तरी बरें शिकयतलो म्हणून. आमी कितें करता, पयलींच घाबरता ताका. ना, घाबरची न्ही. सगळें जें आमी अणभवता तितलें जेजूच्या ताब्यांत करीत रावया म्हणून आमकां पयले वाचपान सांगलां. आनी जेजू पळय कितें म्हणटा पळय तो, तांकां म्हणटा तुमी तुमच्या वादाचे आसलेले देखून हें मोइजेसान बरोवन दिलें, पूण देवान तशें करूंक ना. देवान ह्या साक्रमेंतान बायलेक आनी घोवाक एक केलेली आसा, ती दोगांनूय. आमी हे भाशेन जियेना. कित्याक लागून, कित्याक आमी जेजूच्या एकवटान रावना. जेन्ना आमी जेजूच्या एकवटान रावता तेन्ना बायल आनी घोव ताचे सगळें एक जातात आनी हो संबंद वाडत वाडत वतात. तांचें आपलेपण आसतलें, कितें ना कितें म्हणटलीं ती, तेन्ना दुसऱ्यान सिदिदान रावन तांचें सगळें सांगता कोत्ता तितलें जेजू सगळें धरून फुडलीं पावलां मारूंक ताचो पवित्र आत्मो तांकां सुचयतलो. म्हणून हे भाशेन ताणें आपलें जिवीत त्या एकवटांत सारूंक जाय. म्हणटच आमकां जेजून हांगसर सांगलां कशे भाशेन आमी ताच्या एकवटान रावन आमच्यान हो संस्कार बरे भाशेन जिवंक जाता. म्हणटच भयणीनो आनी भावनो, आमी ताका एकवटान रावया. ह्या मिसांतल्यान तो आमकां ही संदी दिता. आमचें आपलेपण ताका समोर पळोवया आनी ताचें देवपण आमी पत्करुया आनी तो आमचें सगळें येवन आमकां दिसभर घटाय दितलो. तर आमचे हात अशें उंटेन धरया, आतां दोळे बंद करुया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येता. ताचे सगळें आमचे भितर आहा तितलें भायर काडून प्रत्येक सुस्कारांतल्यान ताच्या नांवांतल्यान भायर काडून ताचेर दवरया. आनी हे परी आमकां तो सुटका सोडवण दितलो, ताचे गोठायेन बसतलो. ताचें जिवीत आमचें सगळें अदीक आनी अदीक उगडापें जातलें आनी ताचें जिवीत आमच्या उतरांनी कोन्यांनी आनी चालींतल्यान उजवाडाक येतलें. हे भाशेन आमी ताच्या आसनाचे नमुने जातले आनी दुसऱ्यांक गोठाय ताचे वरवीं मेळटली आनी आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक खोलायेन जेजूच्या सारकें जावंक लागतलें. जेजू आर्गांदीन वास मोहिमा वाखाणणी तुका आनी आमी सगळींच आतां आमचें जिवीत ताका भेटोवया.